ना दिश्टी पडूंक जाय तो ताजे आयबीसीक जाय बरो दिसलो म्हणजे तो त्याने म्हटलं आपण बरे झाले म्हणजे इंडियन याच्यात जॉईन जाऊ ताजे युनायटेड ऑपोजिशन आसताना म्हणटा आता केन्ना आशिल्लो तो युनायटेड ऑपोजिशनान रेव्होल्युशनरी गोवन्स केन्ना आशिल्ले म्हाका खबर ना आशिल्ले. फर्स्ट तुमच्या वांगडा जॉईंट प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक तुझ्या सायडीक विरेश बसलेलो काय ना, त्या डेस्काचेर बसलेलो काय ना, ऑपोजिशनाचे इश्यू त्याने युनायटेडली थंय तुमच्या वांगडा रावन रेज केल्ले काय ना हे पळय. बेसिकली स्पीकराक अशें दिसता की आमी ओगी रावतली मेळपाकूच दिवची ना. आयज खरें आमचो प्रत्येक फॅमिलीचो पार्टी सोडून प्रत्येक 6 दिसाची असेंब्ली दवरपाक 6 days असेंब्ली सेशन समज आमी दवरिले जाल्यार तितून खंय ना खंय आमकां त्या प्रमाणात उलोवपाक मेळपाचें ना. आणि जर ते तुका दिसना जाल्यार हेचो मिनींग इतलो आहा की तू परती तुजी स्कीम आहा ती रिन्यू केल्ली आहा आणि ते रिन्युअल स्किमींक लागून तुजी तकली फ्राक जाल्ली आहा.